ना तो कॅन्डिडेट सदांच जो आहा ते ऑपोजीट सायडीन वोट थिंगा सुबेज पडटा शिंकेरी तो आनी आमचो कॅन्डिडेट आसलो तो दुसऱ्या वाड्या वयलो. लास्ट टायम इलेक्शनाक दॅट कॅन्डिडेट हॅड गॉट लेस वोट्स इन अदर वॉर्ड. सो आमी तिका म्हणून पंचायतीन सगळ्यांनी डिसिजन घेवन तिकाच घातलेली. सो दॅट कॅन्डिडेट इज ऑफ कॉन्फ्रारिया वार्ड ते शिकेरे बसलेली. सो 3 टायम जो इलेक्शन 4 टायम जो इलेक्शन शेणलेलो तो फर्स्ट टायम लोकांनी ताका जिखोवन दिलो. म्हणजे तेणें सोडूंक ना. इलेक्शनाक कितें आसता कोण एकदां शेणलो 2दा शेणलो आनी फुडें बसना. पूण कन्सिस्टन्सी ह्या भुरग्याची जो गेल्या फावटी हांव काँग्रेसीन गेल्लो तो BJPन येयल्लो. सो आतां तो परत काँग्रेसीन येयला. इलेक्शनाक बसलो गेल्या फावटी 15 वोटांनी शेणलेलो तो ZPक एका पंचायतीक. ह्या फावटी जिखलो. पण तुम्ही कॅन्डिडेट वीक पडलो तुमचो. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता त्या वाड्या वयलो कॅन्डिडेट ना म्हणून लोकांनी एक्सेप्ट करूंक नासतलो. 107 वोट्सांनी म्हाका सदांच MLA इलेक्शनाक 130 वोट्स पडटाले. सो दॅट इज ऑल्सो गूड नंबर ऑफ वोट्स. लास्ट टायम ओनली हॅड गॉट मोर ऑन द अदर सायड. नाल्यार सदांच आमकां लास्ट 3 इलेक्शन 130 वोट्स पडले. इवन फॉर ZP इलेक्शन्स वी गेट द सेम नंबर ऑफ वोट्स. सो आमकां ह्या फावटी वोट सेम पडले. पण ही गॉट 167 आय थिंक आनी वी गॉट 108 or 168 कितें पडटा. नो प्रॉब्लेम जाता तशें. टॅक्सीकारांनी माविन गुदिनोक सांगला की माफी म्हणून कित्याक पयर ते टॅक्सीकारांची मिटींग आशिल्ली तेन्ना तेणें म्हटलें की टॅक्सीकारांची झगडी जाली म्हणून. मातसो आर्ग्युमेंट जाल्लो. नवीन जो एक वाटेन उलयला सो ही डीड नॉट अंडरस्टँड. तेंचे ते उलोवपूच तशें आहा मातशें टॅक्सी एसोसिएशन एकामेकाचे तेंचे केन्ना केन्ना पडना. सो तेंचे उलोवप आसता तशें. सो आमी ते तेंचे झगड्यांनी आमी वचप ना. आमचें काम तेंचें काम करून दिवपाचें. दॅट मिन्स जो हो इश्यू अनरिजॉल्वड आहा इतलीं वर्सां तो सोल्युशन तेजेर हाडून दिवपाचो काम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर करप चालू आहा तेजें. लिडर्सांनी अपॉलॉजी मागल्या तशी माविन गुदिनोची तेणें स्टेटमेंट केला म्हणून. तुका दिसता की अपॉलॉजी मागूंक जाय माविन गुदिनो. सी दॅट इज वीथ द मिनिस्टर एंड देम. आयज असेंब्लीन मिनिस्टरान सांगलें की तेंचे भितर कितें आर्ग्युमेंट जालें उलोवप जालें नेटान उलोवप जालें ती तेंची स्टायल उलोवपाची. ते झगडी अशी जावंक ना तितून आमी भितर पडप ना तेंच्या आर्ग्युमेंटान. मिनिस्टराचे स्टेटमेंट आमदारांनी पडप ना. मायकल बाब मिनिस्टराचे स्टेटमेंटाचे तूं समर्थन करता काय म्हणटा. सी मिनिस्टर मिसअंडरस्टूड इट इज ही थॉट इट इज अ फायट. सो हांवें सांगला पळय तशें तुका तेंचे ते आर्ग्युमेंट आसताच तेंचे भितर. जेन्ना ते आमचे कडेन उलयता तेच हितून उलयता. एकदां म्हाज्या लागीं घरा लागीं येवन तशेंच आर्ग्युमेंटान उलयले. सो तेंचे घेवन बसप आसता. टोन म्हणटा तुमी. हय टोन तसोच आसता. तेंचे भितरूच टोन हाय आसलो 2-3-4 ग्रुपा मध्ये. सो इट इज देअर आर्ग्युमेंट्स एंड देअर काउंटर आर्ग्युमेंट्स आर ऑलवेज देअर विच वी हॅव टू समटायम्स एक्सेप्ट. मिनिस्टराचे स्टेटमेंटाचे मिनिस्टरान आयज स्टेटमेंट केला तेंचे भितर कितें झगडी जाली पळय म्हणजे झगडी म्हणजे तीच तो आर्ग्युमेंट. इट इज एन आर्ग्युमेंट. मिनिस्टराचे स्टेटमेंटाचे तुम्ही समर्थन करता तुम्ही सपोर्ट करता. इट्स नॉट अबाउट सपोर्टींग ऑर नॉट सपोर्टींग. तेंचे इश्यू सॉल्व जावपाक जाय. आमचे हे कितें आहा इनिशिएटीव दॅट द इश्यू बिटवीन द कस्टमर आनी तेंचे भितर जे हे आहा अजुनूय भितर ते हे पावना. म्हणजे ते रेट्स जे ते तोंडान उलयता पळय ते मोबायलार येवंक जाय डिजिटली ते अजुनूय येयना. सो तो येवसर आमचो प्रयत्न आसतलो की हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक. आतां CMन तितूच तेंकां बरें सोल्युशन दिल्लें. तेणी सांगलें की आमचे थोडे इश्यूज अनरिजॉल्वड आहा. सो CM म्हणलो यू टेक 8 days रिजॉल्व हे इश्यू. तेंकां 4 जाण एसिस्टंट डायरेक्टर अशे ऑफिसर दिल्ले आहा. नॉर्थ सावथ मागीर आमचो हिंगासरले पासून दिल्ले आहा तेंकां. पणजेचो ऑफिसरूय दिल्लो आहा एक. सो तेणी बसोन ते रिजॉल्व करूंक जाय. आतां ते कितें म्हणटा पयले मिनिस्टरान एपॉलॉजी करूनी मागीर कितें बरोवन शें दिवनी रिटर्न दिवना म्हणटा मिटिंगेक अटेंड करूना तेंच्यानी. I will tell CM tomorrow or minister to give direction to director to give it in writing to them all the 35 organizations.
You all are hereby invited for this meeting to discuss your pending issues and to come out with a solution. अशें कितें लेटर तांकां पावोवपाचें काम हांव करतां कित्याक म्हाकाय आतां फोन येयल्लो की until and unless the director does not send communication in writing, we do not wish to come for that meeting of the coordination committee. ही आतां coordination committee जी सरकारान काडल्या सो ते येवन न्ही न्हू हो डायरेक्टर असतो कोणाचें आयकना म्हणून let the letter be gone from the assistant director of transport. आता तार म्हापसा आहा. Mr. Tar is the assistant director of transport म्हापसा. So let him send that letter. Who is there in south? Let him send from south to all the remaining organizations in south. नॉर्थाची हिंगासून धाडटलो तो. जाल्यार तितून ते रिजॉल्व जावपाक जाय. ते मिसअंडरस्टँडींग जावंक मारना. There has to be a sitting on this and there has to be a solution coming on this. That is, CM will take only after they resolve their issues. तेणी कितें म्हटलें 5 इश्यू आमचे रिजॉल्व जावंक ना. सो 5 इश्यू तेंचे रिजॉल्व जावनी न्हू. मिटींग जावनी